बिबटो जो वयता आनी हांगासर जी घरां जाल्ली आहा त्या घरांका धोकादायक जाल्ली आहा अशें म्हणून परत एक बिबटो एका घरान वचून हांगाच लागीं आसलेल्या घरा वचून घरान जो कुत्रो दवरलो त्या कुत्र्याक त्या बिबट्यान खाल्लें उखलून व्हरून ताका खाल्लें अशें म्हणून सद्या 1-2 दिसां पयलीं खबर कळ्ळी आनी आज परत एकदां ही चवथे फावट आमी ह्याच जाग्यार पावता। ही वाट जी आसा आनी वयले जे दोंगर आहा ते टोटली रान आसल्या कारणान हांगातले बिबटे अनेक अशे म्हणजे बिबटे अजुनूय हांगा 2-4 बिबटे वावरता म्हणून ही पयलीं सुद्दां आमी बातमी केली आतां अजुनूय परत बिबटे ते आतां मोठ्या प्रमाणात वाडटा अशें म्हणून सद्या थरावे हांगा सांगता। जालें कितें की सायडीक मायन आसा ताच्या उपरांत जंगल आसा आनी लागींच हांगा घरां आसा ह्यो सगळे प्रकार एकठांय जाल्ल्या कारणान मिक्स जाल्ल्या कारणान धोकाय निर्माण जाल्ल्या एक प्राणी संरक्षणाची गजाल जाल्ली आहा। 2 दिसां पयलीं घरान जो बिबटो वचून ज्या हांगातले लागचीं जीं घरां ह्या घरांतून तो उखलून काडल्या उपरांत थराव्याक एक प्रकारचो भंय निर्माण जाला की हांगा जीं भुरगीं खेळटात तांकां खंय ना खंय तरी प्रॉब्लेम जावं शकता अशें ताचें म्हणणें आसलें आनी हेका लागून ते प्रयत्न करता की संरक्षणाक लागून थरावे जे हांगासर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा तांच्यान मागणी करता की बिबटे धरचेत। बिबट्यान पर्टिक्युलरी ते दिसा येवन ताका म्हणटा त्या कुत्र्याक थंयसून म्हणटा तो उखल्लो हेचेर आनी उखल्ल्या उपरांत अशें जालें आवाज येना फुडें लोकूय भायर येयले पळयले जाल्यार बिबटो ताका घेवन तो हें वयतालो कित्याक आतां कितें जालां गेल्या वर्सा आमी 2 बिबटे हांगासले ट्रॅप केल्ले म्हणल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगून तेजे आनी त्या प्रमाणे अशें जर बिबट्यांचो संचार जर हो जर हे एरियेक जर जायत रावलो जाल्यार वातावरण हो भयाचें दिसताच हेचेर पूण तितून आमची ड्युटी आसा ती तितून की प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हणून तेजे हेचेर आनी ते प्रिकॉशन म्हणजे इमिजिएटली दुसरे दिसा म्हणटा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लेटर दिलें की अशें हांगा परत म्हणटा ती एटेम्प्ट्स जाल्ले आसा जाल्या म्हणून तेजे हेचेर आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी एफआरओक लेटर दिलें एफआरओ कडसून तेंच्यांनी चीफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसराक लेटर फॉरवर्ड केलें आनी ताणें तांकां कितें सांगलें की तुमी सद्या पेट्रोलिंगाक 1-2-3 दीस थंय करात म्हणून ते एरियेचेर की रातचे वचून थंय रावपाचें आनी पेट्रोलिंग करपाचें वा कशें कितें येता कितें करता हेचेर त्या प्रमाणे आतां कंटिन्यू आयज 4थो दीस जालो ते पेट्रोलिंग हांगासर करतात पूण तेच्या उपरांत काय त्या बिबट्याचो हांगासर तांकां कांयच हें दिसूंक ना तेजे हेचेर परत पूण तो केन्ना येता तो कळना न्ही तेजे हेचेर म्हण ताका लागून आमची रिक्वेस्ट आसा तेचेर की हांगासर तो केज आहा पळय ते केज हाडून लावपाची तेचेर आनी ताका तो ट्रॅप करपाचो जेणे करून आतां कशें आसा बिबटो म्हणना फुडें प्रत्येकाक म्हणटा ते हेचेर हांगासर आतां मनान भंय जाल्लो आसा हेचेर